सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो विकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज संपलेल्या सिरवितो आनी कार्मीन मिश्किता हांकां सासणाचो विसो दिवं म्हूण आमी मागतले. हांव तशेंच पुर्गोतोरी नासलेल्या कोण नासलेल्या आत्म्या पासत आमी किरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानान मागता. आज किरीत भाशेन आमच्या पाप साहेबा खातीर आमी मागुया. पिडेंत आसा बेगीन ताका भलायकी परतून मेळूं आनी आपले बिगडलेले भलायकीन परतून तो आपले पोरचेक फुडाकार दिवंक ताचे खातीर कोतकोत्यान मागुया. हेचे दिसा मागुया सगळे आमच्या गांवांत पिडेंत आसात तांचे खातीर देवान तांकां इलाज दिवंक आनी किरीत भाशेन आपल्या वावराक परतून ती वचूंक तांचे खातीर मागुया. बाबार्थाची ड्युटी किरीत भाशेन पेटयतात ती आमची बाबा भयणां आवरोरा मिनेझीस आनी फामील पेंटाची तशेंच सेर्तोरियो डिकोस्टा आनी फामील आसोय रावतली. ह्या आमच्या बाबा भयणांचे देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण किरीत भाशेन मागुया आमच्या जोणेकल्या पासत आमकांय देवान उदीक बरे भलायकेन राखो आनी सांबाळो म्हूण आमचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोशा उण्या बावार्थाक सायबा आदार दी. दोन दिसाक आमचो बावार्थ हालता दोलता तेन्ना शिसू आमकां उदीक गोवाय दिवंक उलो मारता. आमचे जिवितान आमी दोन दिसाक प्रयत्न करूंक आनी गोवाय कशे संवसारांत जिवंक आमकां कोतकोतीत ह्या मिसांत बोड आनी कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो देंवचार सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हे बसत बागेवन सदांच वर मरे सगळ्या देदितांक आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद वराक विनंती करात म्हूण सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाडून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे पुरी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तकाची सुरवात. सगळी जानवाय देवा कडची येता. ती सासणाक ताची सवे आसा. दर्याची रेंव आनी पावसाचे तेंबे आनी सासणाचे दीस कोणाक मेजूंक सांगत. अंतराळाची उंचाय आनी पृथ्वीची रुंदाय आनी पाताळाची खोलाय कोणाच्यान काडूंक जायत. सगळ्या वस्तू आदीं देवान जानवाय रचली आनी सासणाक थावन शिडूक समजिकाय. जानवायेचें मूळ कोणाक तरी कडीत केलां आनी तिच्यो चतूर मांडण्यो कोणाक थाव्यो. जाणार तो एकलोच भयंकर. आपल्या सिंहासनार तो बसला. सर्वेस्पोर तो ताणेंच तिका रचल्या, पडयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रचनांचेर तिका ओतल्या. आपलें देणें कशें मनशां सवें ती वस्ती करता आनी आपलो मोग करतल्यांक ताणें तिका वांटल्या. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. परतून म्हणुया. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पोपटो बांदला. जबाब.
वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता सगलो संवसार हालोना तसो तीर खेलाय ओरंबाक थावन तुजें सिंहासन गोठ उबें आसा सासनाक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता तुजें उतर कदींच हालोना बदलना संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता उदगार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो शुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें ओ मरण वरजोडायलें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका स्वामी जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांवाक घेवन 11 दिसां लागीं आयलो तेन्ना ताचे भोंवतणी लोकांची वोड उरपोवंच एकवटली ती आनी 2 शास्त्री तांचे कडेन भासाभास करताले ते ताणें देखले आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन तोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो आनी ताणें तांचे कडेन विचारलें तुमचे भितर कित्या विशीं विवाद जातालो परती पाडून लोकांतल्या एकल्यान म्हणलें गुरुजी मुमको देंवचार बशिल्लो म्हज्या पुताक तुजे सोशी हांवें हाडला तो ताका धरता तितलेय पावटी ताका धरणीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा दांत किर्लायता आनी ताण जाता आनी ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या शिसांक सांगलें पूण तांच्यान नजो जालें ताणें परती पाडून म्हणलें ओ विस्वाशी संस्थी आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे बरोबर हांवें आसचें आनी कितलो म्हूण वेळ हांवें तुमकां सोंसचें ताका म्हजे सोशी हाडात आनी ताणी ताका हाडलो आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका खुबडायलो आनी तो धरणीर पडून तोंडांतल्यान फेडो काडून आडवो उदारो लोळटालो आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें ताका केदनासान अशें जावं येता ताणें जाप दिली भुरगो सान आनी ताचो नाश करूंक बोगोर उज्यांत आनी उदकानूय ताका उडयता पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे सुचुरे धरून आमकां पाव पूण जेजून ताका सांगलें तुज्यान जाता जाल्यार बाबाड दोत्तेल्यांच्यान सगळें जाता रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुकां घडून व्हडल्यान म्हणलें बाबाड दवरता म्हज्या उण्या बाबार्थाक आदार दी आपणाशी लोटो नेतोल्या लोकांक पळोवन जेजून मेळ्या आत्म्याक अशें म्हणून बेंकडायलो हे बेऱ्या मोन्या आत्म्या हांव तुका फरमायतां ताचे वेलो भायर सोर ह्या फुडें ताचेर ये नाका
बोब मारून आनी बारी ताका कोबडावन तो ताचे वेलो गेलो आनी तो चेडो इतलो मेल्लो कसो जालो की सबार जाणांनी म्हणलें तो मेलो. पूण जेसून ताच्या हाताक धरून ताका उखल्लो आनी तो उठलो. घरा भितूच ताच्या शिसांनी ओगेच येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? ताणें तांकां सांगलें, मागण्या बगोर उसली जात खंयचेच भाशेन काडून उडोवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं जिद्दी जेजू, तुका पळोवंक आनी भोगूंक आमकां जागोय जेजू. हें गायन जायते फावटी आमी म्हणटा भावण, बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागोय जेजू. जायते फावटी बाबा भयणीनो, बाबार्थ आमचो पोलको म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानान कांय बरें आमकां मेळटा आनी कांय बरीं उतरां जेजू त्या मनशाक म्हणटा. तुज्यान जाता जाल्यार कितें जायना मनशाच्यान सगलें आपल्या संवसारान दिल्ल्या अधिकारा प्रमाणे करूंक जाता. पूण आमकां बाबार्थ आसूंक गरजेचो. बाबार्थ तर ना जाल्यार सगळेंच पोलकेपण आमच्या जिवितांत. बाबार्थ तर ना जाल्यार आमी सगळीं बाबा भयणो ह्या संवसारान बेश्टी मोनजाती कशी जियेता. बाबार्थ आमकां अदीक आनी अदीक घोट करता. बाबार्थ आमकां आमच्या जिवितांत आसलेलें सगळें ओन बाबार्थीपण भायर उडोवंक धीर आनी आदार दिता. आनी हें केन्ना जाता? जेन्ना आमी अदीक मागण्यांत, जेन्ना आमी अदीक धीरान, जेन्ना आमी अदीक बरवशान जेजूचेर पातयेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरता. ह्याचे दिसाक हेंच जेजू ह्या मनशाक म्हणटा, तुज्यान जाता जाल्यार अशें तुवें म्हणचें, बाबार्थ दोत्तेल्यांच्यान सगळें जाता. आनी कांय बरी आयचें पयलें वाचप सिराकाचे पुस्तकाची सुरवात आमी केल्या. थंयसर आमकां मेळटा जाणवायेचें मूळ कोणाक तरी कोडीत केलां आनी तिच्यो चतूर मांडण्यो कोणाक ताव्यो जाणार तो एकलोच बोयकार. कोण? देव. आपल्या शिवासनार तो बसला सर्वेस्पूर. ताणींच तिका रुचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगल्या रोचनाचेर तिका उतल्या. कितें उतल्या? जाणवाय. आनी जाणवाय वतून आमकां आमचो बाबार्थ जिवो करूंक देव दिता. म्हणटूच आपलें देणें कशें मनशा सोबें ती वस्ती करता आनी आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या. आमकां देवानी जाणवाय वांटल्या अदीक आमचो बरोसो जागो. आमकां देवान अदीक आनी अदीक बाबार्थान जिवन आमी खरें जेजूचो पाटलाव करूंक, ताचे राज विस्तारूंक आमकां तो देव दर दिसाक हे जाणवाये वरवीं शक्ती दिता. हाचे दिसाक त्याच मनशा भाशेन आमी म्हणुया, बाबार्थ दवरता सायबा म्हज्या उण्या बाबार्थाक आदार दी. जायते पडीक घडीक दुबावता, जायते पडीक घडीक देवाचेर आमी आमचे जिवितान आयिल्ल्या अडचण्या खातीर रागाबुरीत जाता. घडीक आमी देवाक पयस दवरता, घडीक देवा सुशेली आमी पयस वेता, घडीक आमीच अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान आयिल्ल्या प्रश्नाक देवाक पुळो करूंक आमी विसरता. आमच्या उण्या बाबार्थाक अदीक आनी अदीक बरवंसो मेळूंक आमी मागण्याची मनशां अदीक जावन बाबार्थ दवरता म्हज्या उण्या बाबार्थाक दीत दी सायबा म्हणून आमचे दीस आमी काडूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून मेळ्ळी. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43.
वेदीचेर उण्याचा वेळ आमची काळजां दवरता सुखानी तुमचो रांगेने जेजू तुका विनोयता सुखानी तुमचो रांगेने जेजू तुका विनोयता उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुजे आंगेर रोखता उर्साचेर तुजी बोरी जेजू मनशां धाडना उर्साचेर तुजी बोरी जेजू मनशां धाडना म्हज्या भाव भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दवर सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक ही पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लागबय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सूर कार्यांसूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळें सोगली रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवले ताच्या दिवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रोचनी वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारोण केलोय तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्याच पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोत सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनोची मोडपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तर आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरियन सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत सपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सर काळीत तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. भावार्थ आमचो उणो पडटा तेन्ना उदीक आनी उदीक त्याच देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक आनी आमच्या मागण्या उद्देशी हो भावार्थ आमचो थीर करूंक आमकां जेसून मागणें शिकयलां खतखत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म धांगणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासवूर चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सोम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. एकठांय केल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमची दादोसपण आनंदानी मोठेपण एकठांय केल्या एकचिता जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी मोठेपण जय प्रेतीमो मोस्ता तुय देवाची रसा जय प्रेतीमो जय प्रेतीमो तुय देवाची रसा जय प्रेतीमो मोस्ता तुय देवाची रसा जय प्रेतीमो जय प्रेतीमो तुय देवाची रसा. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुळी रोगताची शेवण आमकां वाडू सर्गीचे सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी वेगळी शांती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काडसांनी पेटयलो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना ओपून तुजी कृपा आमकां नुसरू. नव्या सर्गाक बऱ्या परमेशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक कशें आंखेर वचनी भितरल्यान तान बदलू तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन
सासनाक तुझी महिमा फुरसडू उत्सवाची कृपा आम्हा परवशाच्या यात्रेकरा सोवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान सागू हीच कृपा सगळ्या संवसारात सर्वंडराचो संतोष आनी शांती पोसराव तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदा सर्वदा आमीन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. Wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja, wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Aitkotoria, wocuja. Gesù ci uniu pe barangaluia e calit monanzoria. Wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja, wocuja Chrysta Shantin, wocuja. Wocuja Chrysta Shantin, wocuja.